म्हणून आणि आपल्या तरेन जे हेल्थ मिनिस्टर श्री राण्याक तेजे आधार घेवन आयज आमकां एम्बुलन्स ही पावल्ली आसा. सो सांगपाक बरें दिसता की आयज जी एक्सिडंट ह्या हायवेतूंतल्यान आमकां जाताली तितून ताबडतोब आमकां एम्बुलन्स पावपाक आमकां शॉर्टेज ऑफ लॅक ऑफ एम्बुलन्स असल्या कारणान आमकां एम्बुलन्स ही मेळनाली टायमार. आयज आमकां खूब बरें दिसता की आयज कोणा सुद्दां एक एक्सिडेंटली हो सपोज ह्या एरियान कोणा जायत आनी एक एम्बुलन्साक फोन करीत जाल्यार ताबडतोब आमकां बाळ्ळी हॉस्पिटल लागीं आसा, दुसरें आसा आमकां काणकोण आसा. सो तुम सगळ्यांनी लोकां कडेन इतलें करता की तुम सगळ्यांनी ह्या गोष्टीचो तुम सगळ्यांनी आधार घेवचो, तेजो हेल्प घेवचो. बार्शे पंचायती खातीर जाता आसतना आमी पळयतात पयले सुवातेर हांव आमदाराक देव बरी करूं म्हणटा, कित्याक तांणी जी लोकांची मागणी जी आसा की ह्या सायडीक जर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमकां काणकोण आसा आनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर बाळ्ळी आसा, मजगतीं जर कितें एक्सिडेंट जालो कोण बरो ना जर जालो जाल्यार व्हरून थंय हॉस्पिटलां पावोवपा खातीर गाडयेची सुविधा ही कमतरता आसलेली. ही मागणी लोकांची विधानसभेन मांडून हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, प्रमोद सावंत आमचे CM हेंचे कडेन मांडटकीर ती मागणी मान्य करून तेणे आमच्या केपेकारां खातीर, आमच्या बार्शेकारां खातीर, आमच्या गांवच्या लोकां खातीर तेणे घडोवन हाडल्या बद्दल सगळ्याक मागता की ताळे मारून आमच्या आमदाराचे अभिनंदन करचे. बरी सेवा आमकां हांगा उपलब्ध करून दिल्ली आसा. पयलीं जर केन्ना कोण बरो ना जाल्यार जी गाडी मेळटा कोणाक पांय पडून आमकां हॉस्पिटलां पावय रे म्हणचे पडटाले, आनी कोण जर ड्रायव्हर ना जाल्यार त्या मनशाचो जीवूय गेल्लो आसा. काही जर हांगसरल्यान कोणाक व्हरता मॉर्टेनिटी सुद्दां डिलिव्हरी काही गाडयांन सुद्दां जाल्ल्यो आसा. पूण आयज आमी देवा कडेन मागता की एक्सिडेंट कमी जावचे, गाडयेचो हो कमी फायदो जावचो, हें मागता आमी देवा कडेन. पूण ही सुविधा दिवन केप्याक गेली कितलीं वर्सां ही गाडी जाय 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 रमेश बाब सुद्दां तें खबर आसा, रिपोर्टर आमचे 365 की जाय जाय म्हूण मागताले. पूण गेली कितल्या वर्सांची मागणी ही आतां बाब आमदार एल्टन डिकोस्टा हेणें आमकां उपलब्ध करून दिल्ली आसा. आमकां बी उलयता आसतना भंय दिसता हें आमदारान केलें म्हणपाक, कित्याक दुसरे दिसा मागीर उलट्याच कितें तरी येता. पूण आमी ठामपणान छाती ठोकून सांगता जे आमदारान काम केलें तें केलां. आनी तांचो जो स्लोगन आसा केपें नंबर 1, केपें नंबर 1 केन्ना जातलें, बारीक सुविधा लोकांक जर दिलें जाल्यारूच केपें नंबर 1 जातलें. कोण घरां खावपा दिवपा दिना, पूण रस्ते उदक ही अशी ज्यो सुविधा जर दिलें जाल्यार लोकांक ही सरकारा कडल्यान मेळणाऱ्यो ज्यो सुविधा आसा त्यो लोकांक दिल्यो जाल्यार लोक खूश जातले. म्हणून केपें नंबर 1 वचपा खातीर कार्यरत आसा. सो हांव आयचे दिसाक बार्शे पंचायतीच्या वतीन तशेंच मोरपिल्ला पंचायत हांगा सगळे लोक बी जमल्यात, कित्याक आमचेय सोयरे हांगसर खूब आसात. ही सुविधा आमकांय बी तितली फायदेशीर आसतली, कित्याक मोरपिल्ला मदल्यान जर गेलो जाल्यार फक्त 2.5 किलोमिटर लागता. जर कितें जालें जाल्यार ही सेवा आमी बी आमकां मेळोवन घेवपा खातीर आमी गांवच्या लोकांनी ताजो फायदो घेवचो. आनी हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणेन हे आमकां सँक्शन करून दिलें. म्हाका दिसता आख्खे केपेकाराच्या नांवान हांव ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक विश्वजीत राणे काळजा मनसान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमगेल्या चीफ मिनिस्टराक, कित्याक गोंयचो हांव जाणकार म्हणटा गोंयचो आमगेलो आमकां एज आमदार आमकां आमचो व्हडलोसो फातरूय फिगर पांय असो आमकां आमगेलो चीफ मिनिस्टर जेन्ना कोणाक कितें उणी पडटा तेन्ना आमचे चीफ मिनिस्टराक मागता. सो डेफिनेटली आनी कितलेय जरी समज वस्त मागल्यो आनी फायनान्स जरी मेळ्ळा चीफ मिनिस्टरा कडेन जाल्यार त्यो वस्त जावपाक शकनाय. सो चीफ मिनिस्टराक हेल्थ मिनिस्टराक फायनान्स दिले मागचो CSRचे इनिशिएटीव ते कंपनीचे आमी देव बरें करूं म्हणटाय. आनी ही आमकां 108 सँक्शन करून दिली. आतां जायत्यो वस्तू आहाय सांगपाच्यो. आज म्हाका सुद्दां आमगेलो हिंगा पार्टी सरपंच ना, तो कांय कामां लागून खंय तरी गेलो आहा. बट हांव एकूच सांगता, जेन्ना गांवची उदारगत जातली तेन्ना हाती हात घाल पंच मेंबर्स आमदार ZTF मुखार वचपाक जाय. आमी तरी आमचे मत राजकारण केलें न्हू, गांव मुखार वचपाना. आनी म्हगे इतलें हांव सदां सांगता, जेन्ना बरें जाता जाल्यार आमी बरें जावपाक आदार दिवपाक. समज जर आमदार तुगेलो कितें वायट करता जाल्यार निशेध मारपाक जाय. बट बरें जाता तिंगा कोणें आटकून हाडपाक जाय न्ही. कित्याक ही एम्बुलन्स हांव म्हाका सदां प्रकाशान वोल्टेज घेवन आमी मागता चड उजार जायना जावपाक, कितें एक्सिडंट जायना जावपाक. बट कोण बरें ना आनी कितें जालें जाल्यार डेफिनेटली तांणी ती पावपाक जाय. एक्सिडंट जावपाक मागनाय, बट ही वस्त म्हाका सुद्दां इतली गरजे आसली. बाब रमेश आतां सांगतालो ही एक व्हडली वस्त म्हूण गोल्डन लेटर्सान बरोवपाक म्हण पार्टी एम्बुलन्स मेळना. कित्याक खरें गरजे आसली आनी एम्बुलन्स म्हणटा आमी तितली गरजेची, कित्याक आज तर मनशाचो जीव सालार करतलो. आनी म्हाका दिसता आमगेले स्टाफाक दोगांयकूय आमगेली स्टाफ आहा 108ची तांकांय हांव काळजा मनासून देव बरें करूं. कित्याक मनीस सगळो काम करता पोटा लागून, बट हेल्थ सेक्टरान जे काम करताय न्हू तांकां मातसो खरें वालोर दिवपाक जाय.
कितें आपणा गेले टायमार रिस्कार जाय तेन्ना उठलो जाय तेन्ना सारी एम्बुलन्स पावना गाडी मात म्हाका फोन करून जाय पावली तुजी एम्बुलन्स पावना म्हूण बट ती खबर आसता तांकां कशें करून ती काम करता तर तांकां हांव काळजा मनासान देव बरें करूं म्हणटा आनी जेन्ना कितें तरी उंच सकयल जाता तुमी सामान घेवपा जाय ती बायली तुगे गांव रावतली काय तांकां रूम दिलो हांव सो विकासान तिगे रूम दिलो ताका देव बरें करूं म्हणटा सो आमी तांकां बरे भाशेन चोया की आमगेली मनशां म्हूण आनी हेज मुखार गांवांत कितें बरें जाता जाल्यार डेफिनेटली एज आमदार म्हूण हांव सदांच तुमी बरोबर आसतलो तुमचो आदार म्हाका जायो नाल्यार हांव आमदार म्हूण एकलो मुखार येना फाटल्यान कोण ना जाल्यार कांय फायदो ना बरें जाता आनी बरें करया समज हांवें तरी कितें केलें जाल्यार तुमी सांगा आमदार तुवें करता रॉंग म्हूण हांव मानून घेता म्हगे मिस्टेक बट बरें जाता सगळ्यांनी एकठांय रावन बरें करुया Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.